आमच्यो आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मोना भिजवून येता कवितेचो पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बेरी बेरी पाऊस सीझन 4 गोड गोड गळ्यान गोमटे गोय गायता संगीताच्या निजांताच्या निर्मितल्यांक होरायता. दायजी वर्ल्डाच्या सगळ्या प्रेक्षकांक नमस्कार. आयाच आमच्या गोमटे गोंयांत जायत्या कलाकारांनी जल्म घेतलो आनी आपल्या कलेंतल्यान गोंयच्या भुंयेचें तशेंच कोंकणी भाशेचें नांव व्हड केलें. तातूंतलीच एक कला म्हणल्यार कविता रचप आनी ह्या कविते रचनेंत जायते कोंकणी कवी ह्या गोंय भुंयेंत घडले. तातूंतलेच बाकीबाब बोरकार, रवी पंडीत, विजयाबाई सरमळकार आनी आत्तां जांची हांवें कविता सादर केली ते म्हणल्यार शंकर भांडारी. दायजी वर्ल्ड आनी कविता ट्रस्ट जायते कोंकणी खातीर प्रयत्न करीत आसतात, कोंकणी भाशेक प्रोत्साहन दितात आनी साबार कार्यावळ्यो घडोवन हाडटात. तातूंतलीच एक कार्यावळ म्हणल्यार बिरी बिरी पावस आनी तुमच्या मोगान आनी तुमच्या मायपासाक लागून ह्या बिरी बिरी पावस सर्तीचे सीझन 4 तुमच्या मुखार दवरतात. तशेंच ह्या सिजनान तुमकां नवी उर्बा मेळटली, नवें चैतन्य मेळटलें आनी नवी रुपाय मेळटली. तशेंच जायत्यो नव्यो कविता तुमच्या मुखार हांगा सादर जातल्यो. आमच्या ह्या सर्तीचे परीक्षक आसात कोंकणी लेखक, कोंकणीचे फामाद सूत्रसंचालक आनी कोंकणीचे फुडारी भोमानेस्त अनंत अग्नी. तांकां हांव ह्या वेळार येवकारतां. आतां आमी आमच्या ह्या सर्तीच्या सर्तकां कडेन वळुया आनी तांची थोडीशी वळख करून घेवया. बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस. बाय तुजें नांव सांग. म्हजें नांव निसब नंदन नायर. आं ओके. कितलेक शिकता तूं? हांव 8वेक शिकता. आनी कविता बरयता? बरयता. आनी आयज तूं कविता तुजी बरयल्ली सादर करतले काय आनी खंयच्या कवी? ना आनी खंयची. खंयचे कवी? अरुण साकरदांडी. हां, तांची कविता तूं आयज सादर करतले. तशेंच कवितेच्या शिवाय तुका आनीक कितें आवडटा? म्हाका डान्स आवडटा. हांव क्लासिकल डान्सर. म्हणल्यार भरतनाट्यम बीन करता? भरतनाट्यम. आनी तशेंच हेर साहित्य कितें बरोवपाक तुका आवडटा? ह्या कवितेच्या खातीर तुका ऑल द बेस्ट. बरें जावं न्ही. थँक्यू. नमस्कार. कवितेचें नांव कागदाची व्हळी. बरोवपी भोमानेस्त अरुण साकरदांडी. कागदाची व्हळी. भाव गेले भयणी गेल्यो, भाव गेले भयणी गेल्यो, यादींच्यो रोयणी गेल्यो, सोबीत सपनां राती गेल्यो, सोबीत सपनां राती गेल्यो, देवा फुडल्यो वाती गेल्यो. धोपर फुटत खेळप गेले, धोपर फुटत खेळप गेले, एकामेका फाटल्यान धांवप गेले, रडटा रडटा हांसप गेले, हांसता हांसता रडप गेले. खंय गेली ती उदकांतली कागदाची व्हळी, खंय गेली ती उदकांतली कागदाची व्हळी. आतां आमी हुस्तितात एकामेकांची मळी, आतां आमी हुस्तितात एकामेकांची मळी. दारांनी जनेलांच्यो जाल्यो आतां वण्टी, दारांनी जनेलांच्यो जाल्यो आतां वण्टी. गर्भकुडीत पालवली एकूच एक पणटी, गर्भकुडीत पालवली एकूच एक पणटी. एकल्याची शाणेपणां, एकल्याची शाणेपणां, दुसऱ्याची पिशेपणां. कोणे तरी घराची खणली रे सोपणां, कोणे तरी घराची खणली रे सोपणां. घरा फुडलो हुमटलो पाद्रिकाचो रूख,
घरा फुडलो हुमटलो पाद्रिकाचो रूख, दाव्या दोळ्यान पळोव नजो उजव्या दोळ्या सूख, दाव्या दोळ्यान पळोव नजो उजव्या दोळ्या सूख. आतां आतां एकामेकांचो कोणाक ना हुस्को, आतां एकामेकांचो कोणाक ना हुस्को. म्हज्या घराक आतां हांवूच जाला परखो, म्हज्या घराक आतां हांवूच जाला परखो. देव बरें करूं. बायनी साब, कविता हीच कविता तुका सिलेक्ट करपाक कोणें आदार केलो? टिचरीन आदार केलो. खूब सुंदर कविता. अरुणबाब साखरदांडे कोंकणीतले एक नामनेचे कवी, सातत्यान तांणी रचल्यात कविता. आनीक कविता सादरीकरणाक स्कोप आसा अशे तरेच्यो तांच्यो कविता, भावपूर्ण, आनी तोच भाव तुज्या कविते भितर आमकां दिश्टी पडलो. नात्याची जी ओलसण आसा आनीक जें आयज ना आमचे मदीं तें सुंदर तरेन दाखोवपाचो तो भाव तुवें हाडलो. थोडीशी गती आनीक मातशी जाय आशिल्ली, पॉजीस मातशे इल्लेशे ते कालांतरान जशें तूं व्हड जातलें तशें तुजे मदीं तुकाच कळपाक लागतलें आनी ते येत रावतले. जेन्ना आमी एखादी कविता सादर करतात तेन्ना ते कवितेचो दर एक उतर आमकां समजून घेवपाचें आसता, त्या उतरा फाटलो भाव समजून घेवपाचो आसता आनी म्हणून उतरांचेर भर दिवप आसता. खूब सुंदर तुवें कविता सादर केल्या. फक्त पारदीक हें उतर तुवें पाद्रीक म्हणून उच्चारलें. तितलेंच बारीकसाणाची फुडें लक्षांत दवर, कारण कवी जेन्ना एखादें पारदीक उतर वापरता ताचे फाटल्यान त्या पारदिकाच्या झाडाची कितें तरी फाटल्यान बॅकग्रावंड आसता. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी लक्षांत दवरपाक जाय. उतरां कडेन थोडीशी मातशी काळजी घे. आनीक खूब सुंदर तरेन तूं कविता सादर केल्या तुवें. गूड. तुजें नांव सांग. विहान बुयांव. तूं खंयच्यान आयला? चिन्मय मिशन, गोगांव चिन्मय मिशन अपोजीट. आनी खंय शिकता तूं? रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिर आरकेडी. आनी हे तुजे पयले फावट म्हणल्यार कविता सादर करपाची पयले फावट तुजी? हय. ओके, ऑल द बेस्ट. बरी जावनी. म्हज्या कवितेचें नांव आसा हे केस अशेंच धवे जाले नात. हे केस अशेंच धवे जाले नात हाणी तुजे खूब त्रास काडल्यात. हे केस अशेंच धवे जाले नात हाणी तुजे खूब त्रास काडल्यात. तुका ल्हानाचो व्हड करपाक तरातरांची संकश्टां सोंसल्यात. हे केस अशेंच धवे जाले नात हाणी तुका चलपाक शिकयला. हे केस अशेंच धवे जाले नात हाणी तुका चलपाक शिकयला. आतां चलपाक शिकलो तूं म्हूण तूं आमकांच सोडून गेला. हे केस अशेंच धवे जाले नात हाणी तुका शिक्षणांत कसलीच बंधनां घालिना. असलें शिक्षण मेळ्ळें तुका म्हूण तुवें आमकां दुख्खा शिवाय आनी कांयच दिलें ना. हे केस अशेंच धवे जाले नात हाणी तुजें लग्न करून दिला. आतां सगळें सादलें तुजें म्हूण तुवें निमाणें आमकांच सोडून दिला. देव बरें करूं. इवन कविता सुंदर आशिल्ली. कवी कोण ह्या कवीचो? खबर ना. आपूण जी कविता सादर करता त्या कवितेचो कवी खबर आसप खूब गरजेचें. कविता खूब सुंदर सादर केली, पूण थोडीशी गती आशिल्ली आनी मातशी स्लो जाल्यार जाताली. कारण कितें आसता, केन्नाय उतरां आयकुप्याक मेरेन पावपाक जाय, सारकी ताच्या काळजा मेरेन पावपाक जाय, आनी म्हणून ती गती सांबाळप खूब म्हत्वाचें. कांय कवितांक गती लागता, कांय कविता मातश्यो थोड्योश्यो उण्या गतीन सादर करपाच्यो आसतात. सो ही कविता मातशी उण्या गतीन सादर करपाची आशिल्ली. ह्या कविते भितर विधानां आयल्यांत आनीक प्रश्नचिन्नां आयल्यांत न्ही, प्रस्न आयल्यात थोडेशे. सो जेन्ना प्रस्न येतात तेन्ना ते प्रस्न कळपाक जाय प्रस्न म्हणून. देखीक तुवें आमकां दुख्खा शिवाय कांयच दिलें ना, आनी तुवें आमकां दुख्खा शिवाय कांयच दिलें ना. लक्षांत घेता हांव कितें म्हणटा तें. तुवें आमकां दुख्खा शिवाय कांयच दिलें ना हें विधान जालें, आनी तुवें आमकां दुख्खा शिवाय कांयच दिलें ना
एक हो प्रस्न जालो. सो कवी प्रस्न विचारपाक सोदता काय विधान करपाक सोदता हें कळपाक जाय. त्या आदारांतल्यान कविते कडेन खूब लागीं वचप, कविता समजून घेवप, कविता जाणून घेवप, उतरांचो अर्थ समजून घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसता. आवाजाचो चड उतार खूब म्हत्वाचो आसता, तो थोडोसो कमी पडलो असो म्हाका दिसता. फुडले खेपेक जेन्ना तूं कविता सादर करतलो तेन्ना ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत दवर. कविता खूब सुंदर आशिल्ली आनी सादर करपूय बरी जाली. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. मग तुझें नाव सांग. म्हजें नांव भव्या मराठे. आणि आयज तूं तुजी कविता सादर करतले काय आनी कोणाची? नांव आनी कोणाचे कविता सादर करता. आणि कवितेच्या भायर तुका कितें काणयो वाचपाक आवडटा वा आनी कितें आवडटा, खंयचें साहित्य? म्हाका काणयो वाचपाक आवडटा. तर ऑल द बेस्ट थँक्यू. आणि बरी जावन ही कविता. पांडुलो पाडो गोंदुल्या गाड्याक, काटुलो कोंडो आंतूच्या आड्याक, लाद्रूच्या शेतान पेद्रूची गाय, ही लोकशाय. चंद्रालो चेडो मोरत्याले माड पाडटा, रितालो रेडो भाजाली वय मोडटा, तात्याच्या तपल्यान धादाची दाय, ही लोकशाय. सगळे जाले तुजेच राज, तुजो चाफो तुजी काज, चोरा गळय पाना झडे, जाय तितली फुलां फाराय, ही लोकशाय. कसोय पळ वाकडो चल, गाडी तुजी कशीय चले, झाडार उडय घरार चडय, ना जाल्यार मदींच थाराय, ही लोकशाय. आयले काळे गेले धवे, पन्ने वचून आयले नवे, मोडक्या खांब्यार नवो पूल, फुटक्या गुंड्यार नवी चूल, भोण्या पाठार नवो मानाय, ही लोकशाय. कोण तूं खंय रावता, कोण तूं खंय रावता, कोण तुजो आजो, कोण तुजो पंजो, कितें ताची पिराय, ही लोकशाय. एक ऑफिसर धा कारकून, एक ऑफिसर धा कारकून, 10 कारकुनाक 20 चाकर, 20 चाकराक ते शिपाय, ही लोकशाय. साखर ना बरें जालें, साखर खाल्यार गोडे जातात. साखर ना बरें जालें, साखर खाल्यार गोडे जातात. तांदूळ ना बेस बरें, भाते मारल्यार सुस्ती येता. सगळ्या परस जिवाक बरो, किऱ्याय ताचो कोडू कसाय, ही लोकशाय. 12 बोडाक 12 मतां, 12 हातार 12 खतां, 2 बोंडा 2 आटका 2 वांगता 2 कुस्ता, बाकी सगळे उदका शिवाय, ही लोकशाय. जंय लोकूत पाचाय, ती लोकशाय. सगळ्यांनीच हाडचें दूध, सगळ्यांनीच हाडचो उजो, सगळ्यांनीच मारची फूक, थोड्यांनीच खावची शाय, ही लोकशाय. अर्दो वांटो सरकाराक, 3रो वांटो मामलेदारांक, 6वो वांटो भाटकाराक, कांडून कांडून उरलो कुंडो, तोच आतां तोंडाक लाय, ही लोकशाय. कैद गेली आयली फाशी, कैद गेली आयली फाशी, आतां तरी जालो खुशी. आतां गळ्याक फास लाय, तो बी फुक्या सवाय, ही लोकशाय, ही लोकशाय. देव बरें करूं. बाय भाव्या खूब सुंदर कविता सादर केली. तुमी येदेदी भुरग्यांक कविता समजून घेतात आनी ती सुंदर रितीन सादर करतात. आनीक हो जो प्रयत्न आसा जातूंतल्यान तुमची काव्य सादरीकरणाची जी कुशळटाय आसा, टॅलंट आसा, तो मुखार येवपाचो, तो म्हाका दिसता साध्य जावपाक खूब मोठ्या प्रमाणांत हो उद्देश मुखार वता. खूब सुंदर कविता सादर केली. तूं जाणा ही कविता सादर केल्या किंवा ही कविता जाणें रचल्या ताचे विशीं कितें जाणा? कवितेचें नांव ही लोकशाय आसा. कवी मनोहर राय सरदेसाय. ही कविता जे सामान्य लोक आसा ही तेंचेर रचिल्ली आसा. आतां जे व्हडले पदवेर लोक बशिल्ले आसता ते ह्या सामान्य पदव्यार बशिल्ल्या लोकांक खूब त्रास अशे करतात. थोडे अशे
रिश्वत घेवप अशेंय जाता. पूण हे सामान्य लोक ओगीच रावतात कित्याक तांचे कडेन आनी कांयच उपाय आसना. एक वळ आसा, गाडी तुजी कशीय चले. आतां हांगा व्हडले पदवेचे लोक बशिल्ले आसता, ते कितेंय केल्यार कोण कांयच म्हणना. ते गाडी कशीय चलोव, कोणा कांयच फरक पडना. पूण हें जर खंयच्याय धाकट्या मनशान केल्लें न्हय जाल्यार ताका भितर घालता आशिल्लें. ही कविता. खूब सुंदर कविता तुका समजल्या आणि ती कविता समजप खूब म्हत्वाचें. मनोहरराय सरदेसायांची 100 वर्सां जल्माची आमी हालींच मनयली. आनी मनोहरराय सरदेसाय कवितेचे बद्दल म्हणटाले, कविता काळजांतले गर्भकुडींतली देवता, काळीज दिल्यारच पावता. तुवें ह्या कवितेक काळीज दिलां म्हणून ही कविता तुका पावल्या आणि ती तुका समजल्या. आणि म्हणून तुवें कवितेचें खूब सुंदर वर्णन, सामान्य मनशाच्यो भावना ह्या कवितेंतल्यान. लोकशाय आमची, लोकशाय म्हळ्यार कितें सांग म्हाका? लोकशाय म्हळ्यार डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी म्हणजे लोकांनी लोकां खातीर लोकां वरवीं चलयिल्लें राज्य. पण आयज जी परिस्थिती आसा तातूंत भितर सामान्य लोकांक कांयच हें ना, मोल ना. जे बळिश्ट आसात, जे सत्तेर आसात, जांचे कडेन पदां आसात, ते सामान्य मनशाक पिडटात. आनी त्यो भावना कवीन ह्या कवितेंतल्यान मांडपाचो प्रयत्न केला. बरोबर. सो खूब सुंदर तुवें ही कविता सादर केली. एक ल्हानशी घडणूक सांगता. मनोहरराय सरदेसाय हे खूब मोठे कवी, खेरीतपणान भुरग्यां खातीरच्यो कविता तांणी रचल्यात. आनीक हें बाकीच्याय आमच्या आयकुप्यांक खबर आसपाक जाय म्हणून सांगता. मनोहरराय सरदेसाय स्वता सांगताले की ते एकदां हुबळी आपल्या शिरसी आपल्या इश्टागेर गेल्ले आनी तांणी घराची बेल मारली. एका ल्हान भुरग्यान दार उगडलें. ते ताका वळखनाशिल्ले, त्या चलयेक दार उगडिल्ल्या. आनी त्या चली मनोहररायाक वळखनाशिल्लें, पयलेच खेपेक मेळिल्लें. आनीक त्या चलयेन विचारलें मनोहररायाक, तुमी कोण वे म्हणून. मनोहररायान सांगलें, हांव मनोहरराय सरदेसाय. जाल्यार भुरग्यान भितर आवय कुलो करून सांगलें, अम्मा दारांत हळडू ताल्लो बेबो आयलो वे म्हणून. म्हणटकीत मनोहरराय सांगताले की आपल्याक व्हडले व्हडले पुरस्कार मेळ्ळे, पण एका अनवळखी गांवांक एका अनवळखी ल्हान भुरग्यान आपल्या कविते वयल्यान आपल्याक वळखप हो आपूण सगळ्यांत व्हडलो पुरस्कार आपूण मानता म्हणून आनी मानतालो म्हणून. सो कवी कांय कविता फाटल्यान दवरून वता आनी त्यो अजरंवर जातात, सदां काळ उरतात. तातूंतली ही लोकशाय ही एक कविता खूब सुंदर तुवें सादर केली. फक्त खूब सुंदर सादर केली. फक्त एक 2-3 कडेन म्हाका दिसता की ही लोकशाय, कारण ही खरी न्ही हें न्ही, हे सरकाजम आसा ह्या कविते भितर, काय ना. तो येतलो जर जायत जाल्यार तो थोडोसो भाव येवपाची गरज आशिल्ली. अदरवायज सुंदर सादर केली कविता. व्हेरी गुड. तुजें नांव सांग बाबा. आयन मंगलदास भट. हय. आनी तुका कविते शिवाय आनीक कितें खूब करपाक आवडटा अशें आमी आयकलां, तर कितें कितें करपाक आवडटा? हांव कविता बरयता प्लस लेखूय बरयता. तसो हांव संगितानूय आसा आनी नाटकूय एकटी म्हाका करपाक आवडटा. हय. तर खंयच्या नाटकान तुवें काम केलां? राजकुंवर शेणला. आनी राजकुंवर शेणला हितून खंयचें पात्र तुवें निभयलें? राजाचे. ओके. तशेंच आयज तूं तुजी कविता सादर करतलो काय आनी खंयच्या कोणाची? दुसऱ्या? अमेय नायक. अमेय नायक. ओके. ऑल द बेस्ट. बरी जावन ही कविता. नमस्कार. कवी अमेय नायक हांणी बरयल्ली कविता सादर करता. कवितेचें नांव जावन आसा आवयचो मार. भुरगेपणांत आवय म्हाका खूब मारताली. भुरगेपणांत आवय म्हाका खूब मारताली. तिचे कडेन तसो तरेतरेचो मार आसलेलो. तिचे कडेन तसो तरेतरेचो मार आसलेलो. जसो 1-2 वर्साचो आसतना कसलीय मस्तेपणां करतना दाय करताली. मोगान पिराय वाडली तशी मस्तेपणाय वाडली. पिराय वाडली तशी मस्तेपणाय वाडली. आवयची मारपाची तोराय वाडली. फुडें आवयच्या हातीन शिट्टी आसताली. फुडें आवयच्या हातीन शिट्टी आसताली, सादी सरळ. उशिट्टा हातीर पडटाली. उशिट्टा हातीर पडटाली. केन्ना केन्ना चुकताली, नाजाल्यार हांवूच चुकयतालो. तिचेर भार बीन येतकूच कुल्यार पडटकूच खूबच दुखताली. तिचेर भार बीन येतकूच कुल्यार पडटकूच खूबच दुखताली. हांव आनीक मातसो व्हड जाल्लो. शिट्टेचो मार खावन खावन कुलोय म्हजो घडटालो. मुखार हांवें सान्नी मुण्यांचो चपलांचोय मार खालो. त्या दिसा म्हाज्या सुशिक्षणेचो बांद फुटलो. त्या दिसा म्हाज्या सुशिक्षणेचो बांद फुटलो. कांचुल्यार तिच्या 2 फुलयली. चेडो तिजो व्हड जाल्लो. ती काय समजलें. बाबडी ओग्गी पडली.
बाबडी ओग्गी पडली जीप शेणिल्ले वरी. त्या दिसा सावन अजूनही खाता हांव तिच्या मोनेपणाचो मार. सगळे मार सुसले पूण हो मार मात्तूय सोसूंक जायना. दिसता म्हाका सांगचे तिका वाजय गे म्हज्या पोल्यार हातार वा कुल्यार. पळय हांव तुज्या मुखारच आसा, मुखारच तुज्या उल्यार. पूण कितले केले प्रयत्न तरी तिका भुरगेपण म्हजें कळना. आनी म्हाकाय आतां म्हाज्या भुरगेपणांत वचूंक मेळना. आनी म्हाकाय आतां म्हाज्या भुरगेपणांत वचूंक मेळना. देव बरें करूं. आयन कविता बरी जाली, सादरीकरण खूब सुंदर आशिल्लें. देव बरें. तुवें सांगलें की आपूण स्वता कविता बरयता. स्वता बरयल्ली कविता सादर करची अशी दिसना केन्नाय? दिसता, पूण म्हज्या बाबतीन हांव जी कविता बरयता तातूंत हांव चड भाव सादरीकरण करतना चड भाव तातूंत खेळोवपाक शकना. म्हणून ताज्या खातीर हांव ती म्हजी कविता केन्ना. ओके. आमच्या कोंकणीत एक परंपरा आसा. मनोहरराय सरदेसाय आनी बाकीबाब बोरकार हो ज्येश्ठ. डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हो तांचे परस पिरायेन ल्हान. पूण जेन्ना डॉक्टर लोहिया आयिल्ले गोंया भितर तेन्ना बाकीबाब बोरकारांनी मनोहरराय सरदेसायांची कविता सादर केल्ली. अशे तरेच्यो घडणुको खूब कमी भासां भितर आमकां पळोवपाक मेळटल्यो. सो एक कवी, ऑफकोर्स तूं पिरायेन खूब ल्हान आसा, आनीक अमे हो एक तरणाटो कवी आनी जाणें वळखय घडयल्या कोंकणी कविते भितर. पण ताजे सारक्याची कविता घेवन सादर करप, आपूण स्वता कविता बरयता आसतना, ही खूब बरी गजाल. आवयचो मार केन्ना खाला प्रत्यक्ष जिवितांत? खाला. म्हणून ही कविता इतले बरे तरेन तुवें सादर केल्या. म्हणजे केन्ना केन्ना आवयचो मार खावप ही बरी गजाल आसता न्ही. खूब सहजपणान तुवें सादर केली. ना जाल्यार हांवूच चुकयतालो अशें एक वळ आयलें न्ही. मार तो हय, केन्ना केन्नाय मार चुकतालो, ना जाल्यार हांवूच चुकयतालो. हांगा न्ही मातशें ना जाल्यार म्हणटकीर थोडोसो पॉज जाय. ना जाल्यार हांवूच चुकयतालो आनी मातसो थोडोसो तुवें हांसो जाय. कारण कविता फक्त उतरां न्ही, कविता म्हणटात तो तुजो पुराय चेहरो उलयता, दोळे उलयता, तुज्यो भोंवयो उलयतात, तुजे कपलावेल्यो आटयो उलयतात. लक्षांत आयलें न्ही. सो थोडोसो थंय हांसो जाय, कित्याक हांवूच चुकयतालो हातूंत तुजी थोडीशी कितें आसा, मस्तीपणां आसा थोडीशी, कळ्ळें न्ही. सो कविता खूब सुंदर सादर केली. आनी निमाणे कडेन जे कवितेक एक क्लायमॅक्स कवितेचो, त्या दिसा म्हज्या सोशिकसाणीचो बांद फुटलो, थंय तुवें जी कविता वयर व्हेली ती कविता निमाणे कडेन पर्यंत ताजो प्रभाव सादता पर्यंत तुवें ताजो टोन आनीक ताजी जी हें आसा, ताजो एक प्रभाव आसा तो खूब बरो तरेन सांबाळ्ळो. व्हेरी गूड. मागीर तुजें नांव सांग. रुचिता देसाय. रुचिता देसाय. तूं खंय रावता? गांवान खंयचे? फातर्प्या. फातर्प्याची जात्रा आसा ती खूब फामाद आसा. थंयचे देवीचें बीन तूं नांव सांगूंक शकता? कितली देवी आसात ती थंय फातर्प्या? फातर्पिकान आनी कुंकळकान. हय. आनी आयज तूं तुजी कविता सादर करतले काय आनी खंयची कवीची? ना, दुसऱ्या पोएटाची. कोणाची सादर करतले? वागालूक डायस. ओके. तुका ऑल द बेस्ट आनी बरी जावन ही कविता. थँक्यू. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा पावसाची धर्तरी. काल फातोडेर धर्तरी न्हांवन उमेदीन भायर सरिल्ली. काल फातोडेर धर्तरी न्हांवन उमेदीन भायर सरिल्ली. कित्याक म्हूण कोणूच सांगना, हांसत लजत आशिल्ली. कित्याक म्हूण कोणूच खबर, हांसत लजत आशिल्ली. माथ्यार तिणें कवळी फुलाय आमाडो घालून माळिल्ली. माथ्यार तिणें कवळी फुलाय आमाडो घालून माळिल्ली. ल्हवूच तिका भास्करान दोंगरा वयल्यान पळयल्ली. ल्हवूच तिका भास्करान दोंगरा वयल्यान पळयल्ली. कोगळान सकाळीच आपलो मल्लार राग गावंक सुरवात केल्लो. कोगळान सकाळीच मल्लार राग गावंक सुरवात केल्लो. मोराच्या नाचान तातूंत सैमाक वेगळ्याच विश्वांत व्हेल्लो. मोराच्या नाचान तातूंत सैमाक वेगळ्याच विश्वांत व्हेल्लो. शीतळ वारें झाडां पेडांक ल्हवू ल्हवू हालयताले. शीतळ वारें झाडां पेडांक ल्हवू ल्हवू हालयताले. धर्तरेच्या माथ्यार अळंग शुभ्र थेंबे उडयताले.
धर्तरेच्या माथ्यार रंग शुभ्र थेंबे उडयताले. कवळ्या किरणांची धर्तरेक सुवर्णान न्हाणयल्ली. कवळ्या किरणांनी धर्तरेक सुवर्णान न्हाणयल्ली. सोबीतकाय तिची आयज कोणच्या कोणच्यांनी पातळिल्ली. सोबीतकाय तिची आयज कोणच्या कोणच्यांनी पातळिल्ली. दनपार मेरेन घडिल्ली गजाल खूबच फामाद जाल्ली. दनपार मेरेन घडिल्ली गजाल खूबच फामाद जाल्ली. पावसाच्याच मोगान धर्तरी चिप्प भिजून गेल्ली. पावसाच्याच मोगान धर्तरी चिप्प भिजून गेल्ली. देव बरें करूं. बाय रुचिता, पावस पडून गेले उपरांत सुर्याची किरणां धर्तरेचेर पडटात आनी मागीर भांगराचें वर्णन आयलां सुवर्णाचें. ऐकाय ना, सुंदर कविता. फक्त ती सादर करतना कितें जावपाक जाय जाणा, आवाजांतलो चडउतार जो आसा न्ही कविता सादर करतना तो खूब म्हत्वाचो आसता. खूब म्हत्वाचो. म्हणजे बाकीबाब बोरकार कविता जेन्ना सादर करताले तेन्ना त्या दिसा वडा कडेन कडदतीन सना मंद मंद वाजता आयलीं तुजीं गोपाय जाणां, ही कविता कितल्याशाच कवींनी, कितल्याशाच गीतकारांनी वेगळ्या वेगळ्या तरांनी संगीतकारांनी वेगळ्या वेगळ्या तरांनी तांकां चाली लायल्यात. पण बाकीबाब बोरकाराची जी चाल आशिल्ली न्ही किंवा पंडीत जितेंद्र अभिषेकींनी दिल्ली, अभिषेकी बोवांनी दिल्ली चाल आशिल्ली न्ही ती त्या कवितेच्या आमकां सामक्या खोलाये मेरेन व्हरताली. त्या दिसा बरोबर हें लक्षांत घेवपाक जाय. आनी म्हणून ल्हवू ल्हवू हें उतर आयलें कविते भितर. तें ल्हवू ल्हवू उतर भाशा कळनाशिल्ल्या मनशाक सुद्दां कळपाक जाय की ल्हवू ल्हवू म्हणजे ल्हव ल्हव म्हणून, स्लो म्हणून, ल्हवू ल्हवू लक्षांत आयलें. ती ल्हव ल्हव म्हणून जर उतर आयलें जाल्यार तें कळचें ना, ताजे फाटलो भाव लक्षांत घेवचो ना आयकतल्याच्या. आनी म्हणून आयकतल्या मेरेन ती कविता भावार्था सयत पावप हें खूब म्हत्वाचें आसता. तसो प्रयत्न फुडले खेपेक जावपाची गरज आसा. कविता बरी सादर केली, पूण आनीक बरेचशे हातूंत भितर नवी गजाली शिकपाच्यो गरज आसा. ओके, या. तुजें नांव सांग. म्हजें नांव सानिता राव देसाय. आनी तूं खंय रावता? हांव मडगांवत रावता, सालसेट. हां, आनी तुजी अशी कवितेच्या भायर आनी खंयची आवड आसा तुजी? म्हाका कविता बरोवपाक आवडटा आनी म्हाका नाच सुद्दां करपाक खूब आवडटा. नाचांत कितें म्हणल्यार क्लासिकल? हय, क्लासिकल भरतनाट्यम. भरतनाट्यम. आनी कितलीं वर्सां जालीं तूं भरतनाट्यम शिकता? आतां 11 वर्सां जालीं हांव भरतनाट्यम. 11 वर्सां जालीं भरतनाट्यम शिकता. आनी अशें भायर वचून म्हणल्यार गोंयच्या भायर वचून बीन तुवें केन्ना परफॉर्म केला? हय, पुण्या मुंबय बी केला. हां, आनी थंय अशी सर्ती जातात. आतां जशी कवितेची सर्त आसा तशीच भरतनाट्यमानूय सर्ती जातात. हां, आनी ही तुजी पयले फावट? कविता हांवें एकदां सादर केला, ही म्हजी दुसरे फावट. तशेंच गोंयांत कोंकणी भाशा मंडळाची शणै गोंयबाब कथामाळ जाता, तातूंत तुवें केन्ना भाग घेतला? हय, 1-2दा घेतला हांवें भाग. हां, ओके. सो ऑल द बेस्ट. थँक्यू. नमस्कार. ग्वादालूप डायस हांणी रचिल्ली रंग म्हज्या यादींची ही कविता आतां हांव सादर करतलें. आयज मळबान रंग म्हज्या यादीचे, आयज मळबान रंग म्हज्या यादींचे, भुरगेपणान खेळटाले त्या इश्टांच्या सोदीचे, भुरगेपणान खेळटाले त्या इश्टाच्या सोदीचे. तें पळय तेरेजीन मीठ हाडूंक धांवता, तें पळय तेरेजीन मीठ हाडूंक धांवता, आपटल्ल्या कोपऱ्यांतल्यान रगत ताचें व्हांवता, आपटल्ल्या कोपऱ्यांतल्यान रगत ताचें व्हांवता. अंजे गुंजे करून म्हणत, अंजे गुंजे करून म्हणत, रोजीन घोवाक कुळण्यांत वाडला, रोजीन घोवाक कुळण्यांत वाडला. जांबळा कुटूंक माकोड कसो ग्लोरियो जांबळीर चडला, जांबळा कुटूंक माकोड कसो ग्लोरियो जांबळीर चडला. कुड्या पानांत एकठायला चुन्ना काण्णांची रास, कुड्या पानांत एकठायला चुन्ना काण्णांची रास. लुर्दिनाच्या केंसांक मारता हुमलांचो वास, लुर्दिनाच्या केंसांक मारता हुमलांचो वास. नळकुट्या परस कुयसाचें उजवें पावल झरला, नळकुट्या परस कुयसाचें उजवें पावल झरला. तुमी रडी खेळटात पलाशान थेंब धरला, तुमी रडी खेळटात पलाशान थेंब धरला. लोगोयांच्या डावाक मिंगलून हावेस धाडला, लोगोयांच्या डावाक मिंगलून हावेस धाडला. चितून पावल मारपी मंत्र तांबला फाळीर मेळ्ळा, चितून पावल मारपी मंत्र तांबला फाळीर मेळ्ळा. आयज मळबान रंग यादीचे मळबाची आयज गिरेस्तकाय, आयज मळबान रंग यादीचे मळबाची आयज गिरेस्तकाय. खेळूय सगळे मनान सुगूर इश्ट खंय सांडले काय, खेळूय सगळे मनान सुगूर इश्ट खंय सांडले काय. देव बरें करूं. सनिता, तुवें सांगलें कविता बरयता स्वता.
तूं जेन्ना कविता बरयता तेन्ना खंयच्या गजालींचो तूं कविते भितर आस्पाव करता, म्हणजे तुका कशी इन्स्पायर जाता कविता? हांव म्हज्या लायफान जी चल्लां, सद्या घडणूक जाला वा जी म्हाका बरें दिसलें वा वायट दिसलें, सो ती जेन्ना हांव कोणाक सांगपाक शकना तेन्ना ती हांव कवितेच्या हितून रचता. पळय, कविते सादर करता आसतना म्हाका मातशी स्पीड दिसली तुज्या कविते भितर, थोडी गती इल्ली चड आशिल्ली, कारण उतरां ती त्याच गतीन पॉज ह्यो सगळ्यो गजाली म्हत्वाच्यो असतात. फॉर एग्जाम्पल कविते एकच एग्जाम्पल म्हणून घेता की तें पळय तेरेझीन हें उतर आयलां, तातूंत भितर तें पळय तेरेझीन, तें पळय तेरेझीन, कळ्ळें न्ही? तूं कोणाक तरी दाखयता न्ही, म्हणजे आयकुप्याक आसात, पण तें पळय तेरेझीन, तें लक्षांत, तें पळय तेरेझीन आनी तें पळय तेरेझीन, फरक कळटा हातूंतलो. हें खूब बारीकसाणेन कळपाची गरज आसता. ज्यो कविते भितर जीं सगळीं उतरां आयलां, दर एक उतर ह्या उतराचो अर्थ समजून घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसता. तुवें समजून घेवपाचो प्रयत्न केला तें जाणवता, पण आनी इल्लो प्रयत्न तो चड जावपाक जाय आशिल्लो. फेशियल एक्सप्रेशन्स म्हाका तुगेली खूब आवडली. घडये ताजे फाटल्यान तुजो भरतनाट्यमाचो अभ्यास आसात, पण फेशियल एक्सप्रेशन्स आनी जेस्चर्स आवडले म्हाका. बट कवितेच्या एक्चुली उतरांच्या अर्थान सादरीकरणाक आनी मातसो थोडोसो प्रभावी जावपाक जाय आशिल्लो. वाटता कविता बरी सादर केली. तरेकवार विशय आनी तरेकवार कवींच्यो कविता घेवन हांगा स्पर्धकांनी आपल्यो कविता सादर केल्यो, आनी ह्या स्पर्धकांच्या सादरीकरणांतल्यान हो एपिसोड हांगाच सोंपता. आनी ह्या कवींच्या सादरीकरणांच्या आपली टिप्पणी दिवन तांकां प्रोत्साहन करपी भोवमानेस्त अनंत अग्नी सरांकूय आमी ह्या वेळार दिनवासतात. आमी अशेच तरेन नवी रुपां, नवी कविता आनी नवे कवी घेवन फुडल्या सप्तकांत मेळुया. मोग आसूं. आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रस. काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. Biri Biri Paws, Season 4.